गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव समरिता खणगांवकर। सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। सेगीत वीज पुरवण करपाक वीज खात्याक अपेस, खुबळ्यात चिंचणेकार, वीज अधिकाऱ्यांक दितले शॉक, कचेरेक मारतले लोक। सैम आनी नितळसाण सांबाळून मनयात सण परबो, तळी न्हंयो कोयर उडोवपाच्यो स्वात न्हय, भक्तांक देवान दिवची बरी बुद्द, पर्यावरण मोगींनी घातले गाराणे। राज्यात गुन्यांव वाडटा डबल इंजिनाच्या वेगान, पुलीस आनी गृह मंत्रालय गेला बॅकफुटार। गृहमंत्री म्हणटा गुन्यांवकारांक सोदपाक गोंय सगळ्यात फुडें, जाल्यार विरोधकांच्या ह्या विधाना वयल्यान गृहमंत्र्याचेर फारपेट। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सण परबो मनयात, पूण समाजात सैमात हेर घटक आसात हांचे भान दवरात। सैम मोगींनी भौसाक उलो मारला। खास करून चवथी सारखे उत्सव सोंपले काय विसर्जना वेळार जे निर्माल्ल्या प्लास्टीक पोतया सयत उदकान वडयतात, फोग लायतात, तो सैमातल्या हेर घटकांक कितलो धोकादायक तेवूय प्राणी इश्टांनी सांगपाचो यत्न केला। मनीस उत्सव मोगी, पूण उत्सवाच्या आदीं अस्तित्वात आयला तो सैम आनी त्या सैमातलो जीव। तो जीव मागीर उदकांतलें नुस्तें आसूं, मनीस पोसतात ती सुणी वा माजरां आसूं, वा प्रत्यक्ष मनीस। प्रदूषणा बगर नितळ आनी सशक्त जीण जगपाचो दरेकल्याक हक्क आसा, सैमीक आनी घटनात्मक। गणेश विसर्जना उपरांत दिवचले सैम मोगींक भक्तांच्या बेजापसालदारपणाचो अणभव आयलो। पळयात। पोतयो विथ प्लास्टीक सगळे हांगासर उडयल्ले आसा। एक्चुअली फुलां जी आसा जी गणपतीक आमी वापरता, हार करून घालता, ती सगळी फुलां आमी एक्चुअली जर झाडाक बी घालत जाल्यार झाडां सुद्दां बरी डेवलप जावंक शकता, कित्याक ते एक खत कशें तांकां मेळटा। आनी प्लास्टिकान घालून उदकान उडोवन उदक हे इतले पोल्यूट जाता तेजे उपरांत, कित्याक हे उदक आमकां खावपाक पिवपाक हे उदक यूज जाता फुडें। सो पोल्युशन लेवल जी उदकान आसा ती खूब वाडटा तेजे खातीर प्लास्टीक एड जाले उपरांत। आनी सेकंडली 5व्या दिसाचे जे गणपती हांगासर पायताले ते दीस हांवें एक गजाल जी नोट केली ती हांव सांगपाक सोदतां की बॉम्ब जे आसताले पळय ते दादा बॉम्ब कितें म्हणटा ते वयल्यान डायरेक्ट हांगासर उदकान उडयताले पेटोवन आनी तेजो इफेक्ट इतलो जालो उदकाचेर, म्हटल्यार भितून जे नुस्तीं आसली ती लिटरली वयर येवन अशी फडफडटाली। सो त्यो गजाली सारक्यो एक्झॅक्टली सॉर्ट आउट करून कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडपाक जाय, कित्याक एनवायरमेंट हार्म करून आमी कितें अचीव करूं शकना। हांगासर फेस्टिवल करूं नाका एक कोण तुमकां रेस्ट्रिक्शन केजेरूच घालिना, पूण तेजो गैरफायदोय करून जायना। म्हटल्यार जे आतां पोल्युशन आहा ती लेवल आमी पळयता ते दीस एक्चुअली गणपतीच्या 5व्या दिसा म्हण आमी रातचे रेस्क्यूवाक सुद्दां गेल्ले, आमकां एक रेस्क्यू कॉल आसलो, बट तेन्ना आमी वयतना आमकां रस्त्यार इतलो धूर आसलो सगळ्या जाग्याचेर, म्हटल्यार फायर क्रॅकर्स फोग जो कितें लायल्लो पळय आमकां लिटरली फुडें कांयच दिसनासलें। आनी आमी लिटरली मास्क घातला, तोंडाचेर लेस बांदून सुद्दां गेला, कित्याक श्वासोश्वास घेवपाक सुद्दां आमकां प्रॉब्लम जावपाक लागलो, इतलो धूर जाल्लो। पर्यावरण मोगी आनी प्राणी इश्ट अमृत सिंग सांगता दरेका विसर्जनाचे सुवातेर पालिकेन डस्टबीन दवरपाची गरज आसा। विसर्जनाक येवपी भाविकांनी सामाजीक लागणूक दाखयत प्लास्टीक आनी हेर वस्तू उदकांत न्हय तर डस्टबिनांत उडोवपाचे कश्ट घेवपाक जाय। आयकात अमृत सिंगाक। आमचे सण आहा पळय ते खरें म्हणजे आमचे क्लीन आसपाक जाय, जे कितें पारंपारीक आहा ते करताले ते ओके आसा, पूण आयज पळयता जाल्यार सगळे आपले जे कितें माटोळीचें सामान आसूं किंवा जे कितें पुजा केल्ले सामग्री आसूं, फुलां फळां आहा ती हाडटा आनी न्हंयन ते पोतये सकट सोडटा। थोडे आहा ते पोतयेंतल्यान सोडटात आनी ती पोती बी उडयता। सो हे खंय तरी नागरिकांक कितें तरी अवेरनेस कमी आहा वो कितें निग्लेक्शन आहा, बरे अडाणी लोक सोडून दिया, पूण आमी पळयता की शिक्षीत सुद्दां लोक तेच करता। जे कितें प्लास्टीक आनी थर्मोकॉल आनी कितें बाकीचे जे कितें हेचे प्लास्टीकचे हार बी आहा ते अशें उडयत जाल्यार न्हंय आमची पॉल्युटेड जातली आनी तेचे हे पाणी आहा ते खंय तरी आमकांच परत आमच्या उपयोगाक येता। सो खंय तरी आमी ते चिंतूंक जाय की न्हंय ही आमची कितें जिवनदायिनी आसा, न्हू की ती कचऱ्याचो डस्टबीन आहा। सो हे लोकांनी चिंतपाक जाय। हांगा 1-2 डस्टबीन पावचे ना, कारण गणपती खूब आसल्या कारणान 2-3 तरी 4 तरी 5 तरी डस्टबिनां अशें ठेवपाक जाय वेगवेगळे कडेन। थोडे वयरूय स्कुलाच्या सायडीकूय ठेवपाक जाय। सो थोडे काडटा आनी वयरल्यान ते उडयले सुद्दां जाल्यार ते प्लास्टीक बी कितें आहा ते तरी एटलिस्ट ते डस्टबिनान ते उडयतले। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार। राज्यात गुन्यांवकारी डबल इंजिनाच्या वेगान वाडत चल्ल्या। पुलीस आनी गृह मंत्रालय आपले परीन यत्न करता, पूण सद्याक तरी ते बॅकफुटार आयल्यात। गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा
गुन्यांवकारांक सोदपी गोंय नंबर 1 राज्य जाल्यार विरोधी पक्ष आनी आप वावुरपी संस्थांनी सरकाराचेर फारपेट केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा पुलीस विभागाचे एसपी, डीवायएसपी, आयजीपी आणि डीजीपी यांची बसका घेतली. बसकेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगले राज्यात आर्थीक घडामोडींचे पुनरुज्जीवन जावपाक लागला, पूण गुन्यांवकारी वाडल्या. गुन्यांवकारी घडची न्हय हे खातीर पुलीस नेटान वावर करतात. खास करून बलात्कारांच्या प्रकरणांनी लोकांक राखण मेळप गरजेचें अशें मत ताणें उक्तायलें. वेगवेगळ्या ॲक्टिविटीजर आमकां वेगवेगळे मर्डर आसतले, अटेम्प्ट टू मर्डर आसतले, परत रेप, डकॅटी, बाकीच्यो सगळ्यो केसीस आमकां वाडटा आसतना दिसता. बट ताजेरूच कंट्रोल घेवपा खातीर आमी पुराय एक जे क्रायम डिटेक्शन वी आर हायेस्ट इन द कंट्री फॉर द क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत. म्हणजे त्यो क्रायम जावंक जायना हाज्या खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा. वेगवेगळ्या केसीसनी आमी कशा पद्दतीन कंट्रोल करप, खास करून रेप केस ही जी नोन मनशां कडल्यान मोस्टली जाता. पळयता की इट इज मोर दॅन 95% इट इज नोन आनी हांकां मायनराचेर जाता. ताच्या खातीर एके दृश्टींतल्यान अवेरनेस वाडोवप आनी दुसरे दृश्टींतल्यान स्ट्रिक्टली विजिलंट. सोनाली फोगाटच्या मरणा उपरांत गोंयांत ड्रग्सांचे वेव्हार कशे तरेन चल्ले ताचेर उजवाड पडला. घुवळी वखदां विरोधी कक्षान फाटल्या 2 दिसांत 3 मोठे ड्रग्स पेडलर्सांक धरल्या. आनीक कांय गुन्यांव नोंद जावपाचे आसात अशी सावंतान म्हायती दिली. पूण जशी सोरो पिवन गाडयो चलोवप्यांच्या विरोधात सुरू केल्ली मोहीम थंड पडली तशीच ही कारवाय लेगीत तात्पुरती जावन उरची ना मूं लोक विचारतात. एक बरी गजाल अँटी नार्कोटीक सेलान 3 जाण जे मेन पॅडलर आसले, ड्रग पॅडलर, त्या तिगांयकूय आयज भितर उडयल्ले आसा. म्हणजे आज सकाळी 2 जाणांक उडयले आनी काल एकट्याक उडयलो आनी 3 जाणां भितर उडयल्या. त्या खातीर ड्रग्साच्या बाबतींत तर एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक सुरवात केल्या. इवन दो ज्यो ड्रग पार्टीज किंवा बाकीच्या सगळे कडेन ज्यो पार्टी चलता थंय खंयसरूच ड्रग कंज्यूम जावचो न्ही. हे ड्रग सप्लायर आसतले किंवा ड्रग कंज्यूम करता आसतले. तुमी फाटल्या दिसांच्यान पळयला कंटिन्युअसली केसीस फायल करता. त्या खातीर म्हणजे डिमांडूच नश्ट करप हाजेर पुलीस डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न चल्ला. नायट क्लब घुवळी वखदांचे हॉटस्पॉट्स म्हूण फामाद जाल्यात. अशा सुवातांनी गिरायकांचेर खर कारवाय करतले मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय घुवळी वखदांची सुवात न्हय, हें पर्यटन राज्य. पर्यटकांक येवकार मेळटलोच अशें सावंतान सांगलें. टुरिस्ट सिजन आसा किंवा त्या खातीर आमी पयलींच मॅसेज दिवपाक सोदता की गोंय हें ड्रग्सा खातीर ना. गोंय हें बऱ्या टुरिस्टांक हांगा येवपा खातीर आसा. त्या खातीर आमी नायट क्लब्स आसात किंवा बाकीच्यो पार्टी डेस्टिनेशन आसात, खंयसरूच ड्रग कंज्यूम करपी सुद्दां जर आसात जाल्यार तेजेरूय बी केसीस फायल जातल्यो. समाजीक वावुरपी तारा केरकरांनी राज्यांत गुन्यांवकारी वाडत चल्ल्या अशें म्हणत सरकाराक उजरावन काडला. गुन्यांवकार सोदपी राज्यां मदीं गोंय नंबर 1 ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचोय तारान समाचार घेतला. आयकात तारा केरकराक. ह्या एका म्हयन्या भितर कितले तरी क्रायम आमकां दिसून येयले. गोंयचें नांव म्हणटा तें अक्षरशः पिड्ड्यार जावन गेल्लें आसा आनी आमचें सरकार जें आसा सुशेगाद हातूंत घालून न्हिदलेलें अशें दिसता. आमचे चीफ मिनिस्टर काल सांगता की डिटेक्ट जाले न्ही, डिटेक्ट जाले म्हणून खुशया मनयता. हो वास्कोन डडडडीत आज कोयतो घेवन दिसा उजडी 2:30 सुमार कोयत्यांनी हाणटात. क्रायम पावलो खंय? भुरग्यांक ल्हान पोतयेन घालतात, कचऱ्याच्या डब्यान उडयतात. पावले खंय? ड्रग्सान बायलांक हाडटात भायरसून, हांगा मारून उडोवप येता. डावरीक लागून गोंयान हाडटात भोंवपाक म्हणून, हांगा मारून उडयता. पयलीं तुमकां खबर आसा आमकां लवर पॉयंट बी आमी म्हणटाले. खंय तरी आमी पळयता हांगासर दोगांक म्हणजे चेडो आनी चेडूं बसता न्ही जाल्यार तो आमी लवर पॉयंट म्हणटा. आतां गोंय न्ही क्रायम पॉयंट जाला. राज्यांत कायदो सुवेवस्था जाग्यार ना अशें फारपेट तृणमुलानय केले. खास करून सोनाली फोगटच्या मरणाक घेवन टीएमसीच्या कीर्ती आझादान कितें म्हटलें आयकात. I think Sonali Phogat case was the most unfortunate one. It just happened a little before the Ganpati festival that started. I have a big question mark as far as the Goa police is concerned. Had Sonali Phogat's brother not intervened, they would have passed it off as a heart attack. Is this kind of policing that we expect? Especially in a place like Goa, which is a tourist attraction, where people from across the world are coming to enjoy the great culture, this beautiful place of Goa.
And when you have such unfortunate incidents and the police passes it off as a kind of a heart attack, is very demeaning to the public of Goa and to those who come and visit here. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिये आणि विन्संट रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विजेचो शॉक लोकांकच बसता अशें ना. बिला वेळार फारीक करूनय सेगीत लायट दिवपाक अपेस आयिल्ल्या वीज अधिकाऱ्यांक आतां शॉक बसपाचो आसा. 15 दीस जाले चिंचेणी लायटीचो आपालिपा चल्ला. आतां लोक खुबळ्यात. प्रस्न जाग्यार घातलो ना जाल्यार वीज कचेरेंत लॉक करून रस्त्यार देंवतले. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. सरकार सांगता गोंय खंय स्वयंपूर्ण जालां. गोंयांत सरकार वीज महोत्सवय मनयता. पूण हांगा जनरेटर घेवन भोंवपी मंत्री आसात. जे मंत्री नासता थंय वीज कशी कितें सेगीत मेळटली. चिंचणीकारांनी बरोच तेंप सोंसलें. आमदाराक सांगून पळयलें, कोणच आयकनात. मागीर तिडक येवची ना जाल्यार कितें, आयकात थळाव्यांचें म्हणणें. गाडी घेवन वयता आसतना कार घेवन वयता किंवा वयता आसतना कितली गोरवां रस्त्यार ते कुशीन काडपाक कोणूच ना. कोंकणी पुलीस आमी घालता तेय एक्शन घेना. म्हणजे आयज आमकां समजनात आतां कितें चल्लां, कितें करपाचें, लोकांनी कितें करपाचें. आतां इस्कुलांक काम वयता भुरगे वता शाळेक वयताय न्हू, त्या भुरग्यां पासून सुरक्षा ना. कितें कार येता वयता कितें करता आनी त्या भुरग्यांचेर मागीर केन्ना कितें अशें टायम येतलो कोणाचें मन जातलें. आनी हाका गोंय सरकारूच पुलीस आनी कसले पण जबाबदार जातले. आमगे चिंचोण्या आज लायटी लागून पण लोकांक प्रॉब्लेम जाता. 2 दिसांनी लायट दिता. लायट गेल्या फोन गेल्या फॉल्टा आमना चिंचोण्या फॉल्ट कित्याक गो? चिंचोण्या फॉल्ट कित्याक मेन फॉल्ट म्हणटाय ते चिंचोण्या कित्याक काल दिसा कितले दीस जाले. काल दिसा 4 लायट गेलो ती सुमार 9 सुमार लायट येयल्या. 9 फॉल्ट मेळ्ळा. फोन कोताय लोक फोन कोताय फोन तेंगे एंगेज कोताय. तो हांव कितें म्हणटा पावर मिनिस्टरा पयलीं सुद्दां आमगे बाब सुनील ढोलेकार रिक्वेस्ट करता हे प्रॉब्लेम तुवें सॉल्व करचें. जेन्ना तुमगेले ट्रान्सफॉर्मर पोन्या आहाय ते तर सायट चल न्हय ते तुमी रिप्लेस करचे. लोक बील हारी कोता, लोक बील हारी कोता आनी आयज लोकांक फॅसिलिटी ना. गव्हर्मेंट जाताय किम्स आहाय भुरग्यां लिस्टां कोताले लिस्टां करपाक मेळना. सो थिंगा आमी मागताय कितें एकोडे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांतले भोव कोण आमगे मिनिस्टर बाब ढोलेकारान आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हें आहा हेजेर तुवें लॉक्स घेवचें जाल्यार हें तरी तुमी तरी सारको ना जाय तूं आमी रस्त्यार येतले. देखून आमी आयज सांगताय तुमकां तरी तुवें तरी 1-5 दिसां मदीं तो प्रॉब्लेम सॉल्व कोन्नाय आमी रस्ते राखो करतले. कित्याक लोकांक आमी सांगिल्लें जाल्यार आमी सिटीजन कमिटी आमी पयलीं हे भाशेन जायत केला आनी हे भाशेन आमकां रस्ते हाडाकाय. तुमकां हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन भोव कोण ढोलेकारा कडेन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ती ही तुवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. आनी हें कित्या लागून जाता तें तुमी फॉल्ट करचें. जेन्ना तर तुमचें ट्रान्सफॉर्मर हें आहाय जाय तो तुमी तें रिप्लेस करचें. 8 दीस जाले सेगीत वयता पण तुका आमकां थोडो प्रॉब्लेम भुरग्यांक शिकपाक मेळना. बिजनसमॅना त्रास सगळी वस्त पिडे जाताय घरा. लायटी डिपार्टमेंट कितें कोताय तेच जाणाय. खंय जाताय लायट कितें कोताय ते देव जाणा. आमकां भयंकर त्रास जाताय. MLA सांगिल्लें MLA होगा कांय एक्शन घेयना. सो काल लायट गेल्ली परती डेली वयता. अजून हेजेर तुमी सांगल्यार सुद्दां उपाय कांय जायना. सांगिल्लें बाबा हे कितें जाता मातशें रेक्टिफाय कर. कोताक म्हणटा म्हणल्यार डेली वचत रावता लायट आनी आमी फकत बिलां भरपाचें. चिंचणीचो पंचवांगडी जेरसन गोमसे लोकां बरोबर आसा. तो म्हणटा हें डबल इंजिनवालें सरकार फकत फटाशी मारता. लायटी घालून उजवाड करचे बदला तांणी काळोख पातळावन दवरला. आयकात ताका. आमदारान असेंब्ली उलयलो आनी पावर डिपार्टमेंट मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतलें 8 आनी ट्रान्सफॉर्मर घालता म्हूण. दुसरें म्हळ्यार अंडरग्रावंड लायन फुडें पास जालो आसतली. टेंडर देखून जालो ती कॅन्सल जाली. ती परतून ती स्टार्ट करची. आतां फेस्त आहा आमगेलें आनी 2-3 दिसांनी. कालच्या दिसाक ऑलमोस्ट फूल डे आमकां लायटूच ना. रात कितले लेट न्ही लायट येयल्या आनी लायट फ्लक्च्युएट जाता तेन्ना लोकांक कितले गॅजेट्स वयतले. घरांतले होम गॅजेट्स आहा ते पिड्यार जाता. तेच कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. लोक बोवाळ मारता येता आनी स्वता बोवाळ मारता. लायन
पंचायती सकयल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ऑफिस आहा डेली गेले जाल्यार थिंग दिसती पडटा लोक आमगे लायन चलना थिंग चलना. दुसरें म्हणल्यार स्ट्रीट लायट्स वय थिंग सम कंप्लेन आहा स्ट्रीट लायट्सांची लोकांक गेली लायट सारको करून वयल्या पोत्तून येना म्हणटा कितें हें फकाण जालां मरे डबल इंजिनां गेले लोकांक बेश्टी एश्युरन्स खोटी एश्युरन्स दिता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. राज्यांत रस्ते आनी गोरवांचो प्रस्न सासणाचो जावन रावला, जाचेर सरकाराक उपाय सापडना काय उपाय काडपाक सोदिना. कितें कळपाक मार्ग ना. पेडण्या न्हयबागकारांक समस्याचो कॉम्बो पॅक मेळ्ळा. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. हे कमी पडटा काय कितें म्हणून रस्त्यार गोरवांची भिऱ्यांची भिरी पळोवपाक मेळटात. रस्ते सरकाराक लागनात काय असोय प्रस्न आतां पडपाक लागला. पळोवया गोवा 365 चो रिपोर्ट. एका वाटेन गोरवां आनी एका वाटेन हो रस्तो. पेडण्या न्हयबाग म्हणटा थंय ही अशी अवतिकाय जाल्लेली आसा. जवळ जवळ हो रस्तो कितलोसोच भितर गेल्लो आसा आनी रातच्या टायमार खूपच कठीण. एका सायडीन स्टे कॅटल बसलेली आसा आनी दुसऱ्या सायडीन हो रस्तो सगळो फुटलेलो आसा. सारकी सर्कस करीत करीत लोक आपल्या गाडयो हाडटा आनी ही सर्कस करतना प्रत्येक गाडयेक त्रास जाता आनी व्हड्यान व्हडो व्हडलो जाल्लो दिसता. हे पळया व्हडो कितलो व्हडलो आसा तो. पेडण्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कांबुलकर. गोंयांत वेगान वाडीत चलिल्ल्या गुन्यांवकारीचेर आळाबंद हाडपाक भाजपा सरकाराक पुरायेन अपेस आयला. डिटेक्शन रेट न्हय तर मुळात क्रायम रेटच कमी जावंक जाय. गोंयांतली गुन्यांवकारी प्रकरणां हाताळपाक जमना जाल्यार प्रमोद सावंतान कदेल सोडचे. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो सुप्रिमो मनोज परबान मागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ड्रग्स व्यवहारांच्या बाबतीत अजिबात गंभीर ना. राजकारण्यांचो हस्तक्षेप वाढत चल्ला. RGPच्या मनोज परबाचो हो आरोप. ड्रग्स माफिया भाजपाक फंड दिता आसतली म्हणून भाजपा सरकार ड्रग्स माफियांचेर एक्शन घेना आसतलें असो गंभीर आरोपय मनोजान केला. ऐकात. तुम्ही पहिला मिरामार बिचाचेर ते कांपारात रावताले ते बोमाडे विकताले थंय कितें खेळणी विकताले तेंच्या कडेन पासून ड्रग्स मेळ्ळो गांजा मेळ्ळो. सो इतले रेडिली अवेलेबल ड्रग्स गोंयांत जाल्लो आसा आनी हेचेर सीएमाचो कंट्रोल म्हणटा तो झिरो आसा. नो कंट्रोल वॉट्सो एवर. हेचेर क्रायमाचेर कंट्रोल ना. कसलेच गजालीचेर सीएमाचेर कंट्रोल ना. म्हाका दिसता की हेच जे ड्रग्साची माफिया आसा ती एक टाइम बीजेपी फंड करता आसतली म्हणून ते एक्शन घेयना आसतले. जर करिना जाल्यार सीएमान एक्शन घेवची. सीएमाची मिसीस तेणी स्टेटमेंट दिल्लो की आमी सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवपाक शकना म्हणून. हांव होम मिनिस्टर सीएम प्रमोद सावंत हेका विचारपाक सोदता जर तुमी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक शकना जाल्यार तुमचो सरकार आनी तुमचो पुलीस फोर्स आमकां जाय तरी कित्याक. जर सीएम प्रमोद सावंत आपली ड्युटी करपाक शकना जाल्यार तो आपली होम मिनिस्ट्री घेवन कित्याक रावला. जसो तो एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्लो आसा तसोच तो हेचो होम मिनिस्टर म्हणून कंप्लीट फेल जाल्लो आसा ह्या सीएम प्रमोद सावंताचो आनी त्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो कोणाकूच भंय उरलेलो ना. डिटेक्शन आता कितले भितर पयलीं म्हटल्यार कितले रजिस्टर जाता हें पयलीं पळोवपाक जाय. कितले रजिस्टर जायना तें पळोवपाक जाय. गोंयांत बिकॉज ऑफ तेच सांगता पॉलिटिकल इंटरफियरन्स कितलेच क्रायम आसतले जे रजिस्टरूच जायना आसतले. फोन येयलो सोडलो. सो जे डिटेक्ट जाता ते केन्ना डिटेक्ट जाता. जीव गेल्या उपरांत, रेप जाल्या उपरांत, मर्डर जाल्या उपरांत, मॉलेस्टेशन जाल्या उपरांत म्हणजे सगळी डॅमेज जाल्या उपरांत तुमी तांकां धरतात. हितून आमकां तरी दिसना कितें फायदो म्हणून. हांगा क्रायम झिरो जावपाक जाय. डिटेक्शन झिरो जालें ना, डिटेक्शन कमी जालें म्हणून कोणाकूच हेचो फायदो ना. म्हाज्या फॅमिलीन जर कोणाक कितें जालें, क्रायम जालो, मर्डर जालो जाल्यार हांव म्हाजो फॅमिली मेंबर लॉस करतलो. म्हाका लॉस जातले, म्हाज्या फॅमिलीक लॉस जातले. सीएमाक जावपाचें ना. सो क्रायम रेट खंय ना खंय तरी कमी जावपाक जाय. डिटेक्शन रेट तुजी कमी जाता, जास्त जाता आमकां पडलेलें ना. गोंयांत ह्युमन ट्रॅफिकिंग वाडत चल्ला. चलयो ना जावपाची प्रकरणां वेग घेत आसात. पूण मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षांचे उमेदवार फोडपात आनी जमिनींच्या वेव्हारांनी गुल्ल आसा असो सणसणीत आरोप मनोज परबान केलो. कितलेशेच गोंयांत आयज रेप जातात, गोंयच्या चेडवांचेर जातात, कितलेशेच मर्डर जाता. फाटल्या दिसांनी पेपराचेर तुमी पळयला की ह्युमन ट्रॅफिकिंग आयज जे भुरगीं गायब जावपाचे जे प्रकार वाडला, मिसींग भुरगीं मिसींग जाता ते गोंयांत आयज नॉन स्टॉप
एट हाय लेवल हाय रेट वाढत आसा. हे पुलीस डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आसा. हे सगळें आसतना हो सीएम प्रमोद सावंत हेचेर मात सुद्धा लक्ष दिना. हेंचे लक्ष आसा दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडर्सांक ऑफर दिवपाचे, दुसऱ्या आमदारांक विकते घेवपाचे, गोंयचे जमनी काडून भायल्या लोकांक विकपाचे, बस्ती क्रिएट करपाचे, वोट बँक क्रिएट करपाचे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कर्नाटक आनी पश्चिम बंगालाच्या चक्रीवादळ खर जायत चल्ला. परिणाम येता त्या 5 दिसांत राज्यात पावस पडपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. हवामान खात्यान फाल्यां दर्यादेगेर ऑरेंज अलर्ट लागू केला. तापमान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवूं येता. फाल्यां कांय सुवातांनी गडगड जातलो. वेगवान वारो घोळटलो. बोट धन्यांनी दर्यांत बोटी सोडच्यो न्हय, हवामान विभागान सादुरतायेची सुचोवणी दिल्या. 10 तारखे मेरेन अशेंच वातावरण उरतलें. देखून गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेवयल्या लोकांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें हवामान विभागान म्हटलां. फाल्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट. कांय सुवातांनी फाल्यां आयकपाक मेळटलो गडगड. 10 तारखे मेरेन घसघसतलो पावस. बिरेस्ताराचें चडीत आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. 10 तारखे मेरेन बोट धन्यांनी खोल दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.